आनी पुताची आनी पवित्रात्म्याची नावी. Sorve sportomce sove asu. Domce sove asu. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो सगल्यांक देव बरो दीस दिव. आतांच आमी गायन केलां सोदतां तुका. सगल्या गोडितांनी देवाक सोदची गरज. आनी शिसूय हे भाशेन देवाक सोदता जेन्ना ते आकांताक सांपडटा आनी देव तांच्या आदाराक पावता. तर ही गरज ओळखून घेवन सगल्या गोडितांनी देवाक आमी सोदूंक आमकांय जण कुरपां आनी बोड मागून घेवया. आयज मारी विक्टोरिया डिसोजाय आमचे भयणीक देवान आपोवन वेल्यार एक वरस भरता. तेणें आपल्या जिवितांत देवाक सोदलो आनी देव तिच्या आदाराक पावलो. म्हणजे देवाची कुशीक ती राजी जाली आनी देवाची येवजण आपल्या जिवितांत जिवूंक वावुरली. आनी देव तिच्या आदाराक पावलो म्हटल्यार देवान तिचे कोश्ट आटे विटे नाच केले आनी तिका सासणाक आपल्याक भोगूंक आपल्या सुखांत वांटो घेवंक तिका वेली. तर आयज एक वरस भरता तिचो उगडास करता. आमकां घोडे दूख जाल्या काळजाक पूण देवाची खुशी देवाची येवजण आमी मानून घेतल्या. तर देवाक दिनवासुया तिच्या देणे पासत आनी तिका आतां सासणाची सूख मागुया. कसलेय पातकाची खोत उरला जाल्यार देवान तिची काकूट करची आनी तिका बेगीनच आपल्या वैभवांत घेवची म्हूण मागुया. आनी आमची जण एकल्याची भेट देवाक बांदता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच आंकवार मोरे सगळ्या देदोतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. दयाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मोरना वरवीं मारी विक्टोरिया डिसोजा तुझे दुवेक आपणे सदां आशिल्ले पातकाचे बोगसणें दी. तुका सुपूर्णायेन ओळखून आनी रूप भोगून सासणांक ती बागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवोट चलयताय सासणाच्या सासणान.
हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ आमी रावतात त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायना त्या वस्तूंचो पुरावो. भावार्थाक लागून आदल्या काळजाची मनशां देवाक बरी मानवली. भावार्थाक लागून अब्राहम दायज कशें आपणाक मेलचो आसलो त्या देसांत वचून देवाच्या उतराक खालतो जालो आनी खंय वेता तें नकलो जावनूय तो वाटेक लागलो. भासायलोल्या देसांत पोरको कसो तो भावार्थान जियेलो. देवाची तीच भासावणी घेतलोल्या इजाका आनी जाकोबा बरोबर तो तोंबुनी रावलो, कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलोल्या शारांत रावतालो. भावार्थाक लागून उत्तर पिरायेर पावलोली अब्रामाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली भासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मरणाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशा थावन मोलबा वेल्या नोकेत्रां पोरी आनी मेजूंक जाय नासलोल्या वेले वेल्या रेंवेच्या कोणयां पोरी सोंसोत उत्पन्न जाली. ही सगळीं भावार्थ दवरून मेळ्ळीं. देवान भासायलोल्यो वस्तू ती भोगूंक पावली नात, पूण पयसतान तांणी त्यो पळयल्यो आनी ती खुशाल जाली आनी संवसारान आपूण पोरकी आनी जात्रेकारां म्हूण तांणी उक्तेपणीन सांगून दिलें. हे पोरी उलयतात ती आपलो खाशा देस आपूण सोदतात म्हूण दाखयतात. तांचीं काळजां ती सोडून आयल्यान त्या देसाचेर आसलीं जाल्यार थंयसर तांकां परतीं वचूंक मेळटलें आसलें, पूण तीं ओदीक व्हडत्या देसाक आशेतालीं, सोर्गींच्या देसाक अंत्रेकतालीं. देखूनच देव आपणाक तांणी आपलो देव म्हणूंक दिवंक फाटीं सरोना, कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केला. भावार्थाक लागून अब्राहमान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक वोपून दिलो. देवान ताका भासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोंसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकाच पुताक वोपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लागून देव नव्यान जिवंत करूंक शकता म्हूण अब्राहमाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलो कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जातलो, इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. सगळीं म्हणुया, इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणणी आपले पोरजेक भेट दिली. दोयेन ताणें सोडयली. आपल्या विंचलोल्या चाकराक दाविदाच्या घराण्यांत एका बोलवून तारका सर्वेस्परान उपसयलो. साबा, इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडूंक येतालो. आमचो द्वेस दोरदोतल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मागा आपल्या भोक्तिवंत संदेशकारांचे तोंडी जें ताणें भासायलोलें तें आतां देवान पाळलें. जाबा, इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केल्ली करुणाय तांचे लागीं स्थापलोलो करार आज मनांत हाडलो. अब्रामाक आमच्या बापायक
दिलोल्या सोपुताचो विश्वाशीपणान ताणें आस शेकी उगडास केलो. साबा इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. उद्गार. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Sorves por tumce sove asum. Marcu pormoni Jesu Christace शुभ वर्तमान. त्याच दिसा सांज जातोच जेजून शिसांक सांगलें, पोलतडी या आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसुल्लो तसो व्हड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनीकूय व्हडीं आसलीं. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी व्हडें उदकान बरोसो लारां व्हड्याचेर फुट्टालीं आनी तो वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटाव तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, तोंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते जोबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, वो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचे आयकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रेरीच्या बाबा म्हणिनो 17व्या शेंकड्यान जॉन न्यूटन म्हणलोलो, खेरीत धंदो करतालो आनी हो धंदो म्हटल्यार गाडे कातीच्या लोकांक स्लेव्स कशे बोटीन घालून हाडटालो आनी विकतालो. आनी हो धंदो करता आसतना एक दीस तो वादळ मोडाक सांपडलो आनी तेन्ना असल्या वेळार ताणें एके भाशेन देवाक म्हटलें, सायबा म्हाका वाटाय. देवाक उलो मारलो, आनी तूं म्हाका वाटायशी जाल्यार हांवें सगळें सोडून दितलो. आनी ह्या वादळ मोडांतलो देवान ताका वाटायलो देखून ताणें सगलो काडप धंदो करतालो तो सोडून दिलो. आनी न्हय सोडून दिलो पूण ताणें एक फांकी गीत गायलें वो बरयलें, तें म्हटल्यार एमेझींग ग्रेस. देवान आपल्याक सगल्या वायटांतलो राखलो, सांबाळलो. हांव कोण आसलो आनी देवान म्हाका कोण भाशेन देव म्हज्या आदाराक पावलो ती तो ताची तोखणाय करता. देखूनच देवाक आमी सोदल्यार भावार्थान देव आमच्या आदाराक येता.
असलें चित्र आयच्या पयल्या वाचपानूय आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां. कोण भाशेन आमचे आदले मनीस भावार्थाचे मनीस आसले. आब्राम, इजाक, जाकोब आनी भावार्थान ते जियेले देखून देवान तांचे सगळे व्हड व्हड वस्तू केल्यो. साराक भुरग्याचो देणें फावो केलें, न्हूच भुरग्याचेंच देणें फावो केलें, एक पूत तांकां दिलो आनी देवान तांची तपासणी केली आनी हे भाशेन ताचो भावार्थ तपासलो आनी तांणी मागीर भावार्था खातीर जायतें बरेंपण तांणी अनुभवलें. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कोण भाशेन जेजूचें शीस जेजू न्हिदलेलो आसलो, वादळ मोडाक सांपडलें तेन्ना सगळेच आकांतले भियेले आनी जेजू कुठयलो आनी म्हणूंक लागले, तुका आमचें कांयच पडूंक ना, आमी बुडटा तें तुका पडलेलें ना. आनी जेजू म्हणटा तेन्ना तुमी इतले भिजोड कित्याक, भावार्थ नासलेले. आनी हे भाशेन जेजू वाऱ्याक आनी दर्याक हुकूम घालता आनी वारो आनी दर्या ताचो हुकूम आयकतात. हें पळोवन तें अजापलें. वो आनी कोण वारें आनी दर्या हाचें लेगीत आयकतात. म्हणजे जेजू पदवी आसा, कोण भाशेन ताची पदवी तांणी अनुभवूंक नासली पूण आयच्या दिसा अनुभवली आनी हे भाशेन जेजूचेर भावार्थ दवरलो आनी म्हणूंक लागले, आमचो उणो भावार्थ घट कर, तीर कर. तर गरज आसा आमी सगळीं भावार्थान जिवंक, देवाक सोदूंक आनी जो देवाक सोदता ताका त्यो ताच्या आदाराक आकांताच्या वेळार तांकां पावता. तर असल्याच भावार्थान आमी जिवंक, आमच्या पुर्वजांच्या भावार्था भाशेन आमी जिवंक आमकां आयच्या दिसा ही देख दवरलेली आसा. देखून म्हणटा तुमचे पुर्वज भावार्थान जियेले तशेंच तुमी भावार्थान जियेल्यार देव तुमचे सवे भासावण्यो शार्ती पावयतलो. देव तुमच्या जिवितान जायतें बरेंपण हाडटलो. तर अशेंच आमचोय भावार्थ वाडय म्हूण मागता आसतना अदीक करून सगळ्या आकांताच्या वेळार आनी असल्या जिन्सा तरेचे परिस्थितीन देवाक आमी सोदूंक गरज. आनी भावार्थान मागलेलें देव आमकां फावो करतलो. तर असलोच भावार्थ आमकांय दी. जेजूचे पदवेचेर पातयेवंक आमकांय शिकय म्हूण हे भेटेंतल्यान मागुया. Hymn number C38.
म्हज्या बाबा म्हणिनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी ती पवित्र सभेच्या आदाबाक सोर्वेस्वर मानून घेऊ. सासणाच्या देवा आमच्या बापा मारी विक्टोरिया डिसुजा तुजे दुवेचेर तुजो सासणाचो उसवाड फांकलो. तो सासणांक तिणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन बेठयता तो योद मानून घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां वारोया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. अयोशे आमी करूंक पावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्याचें पुनर्जिवणपण ताचे उदेशी देवदूत तुका पोरणी पाठ करता आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक सोंत आसता. ताची सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणी उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या कुडासाक करात. बाबाळताचो गोट मोरगोटुया. जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेल्या समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी मारिया विक्टोरिया डिसोजाची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली एक वरस फाटीं तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पणसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागेवन धर्मदुतां आनी सोरकाणी तुका मानोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचे पुर्वज देवाचेर बावार्थ धरून जियेले आनी आपल्या जिविताच्या गोडितांनी देवाक सोदलो आनी देव तांच्या आदाराक आकांताक पावलो. आमकांय जेजून मागणें करूंक शिकयलां. आकांताच्या वेळार कसल्याय परिस्थितीन ताका आमी सोदूंक आनी उलो करूंक मागण्यांतल्यान ताणें आमकां शिकयलां तें मागणें तीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वागातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. Amchi,
जेजू आमच्या जिविताच्या वादळ मोडान आपल्याचेर पातयोंक विस्वास दवरूंक आमकां सांगात करता. ह्याच ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या त्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण त्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Hymn number D23. प्रार्थुया. बापा भो कोणवाड्या नवी गोठायेच्या आनी सासणेक जिविताच्या पोसनान तुमी आमकां दादोशी केल्याय. ह्या देण्या पासो तुका दिन वासून मारिया विक्टोरिया डिसुजा आमची भयणीक सोर पातकांतली नितोळ करून तुज्या गोपान सासणांक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी. तुमी सगळीं आयज ह्या मिसाक हाजीर जाली म्हणून देव बरें करूंक म्हणटा. चड करून आमच्या पादविकाराक फादर ऑर्लांदाक, आमच्या पॅरीश कॉयर आमच्या इश्टांक आनी सगळ्या तुमकां जीं सकाळीं फुडें पयस जावन आयल्यां तांकां. आनी फोंडाचीन मागणी जावन आमचे बरोबर थोडीशी च्या घेवची म्हूण मागता. Sorvespor तुमचे सोबे आसो. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतेन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. Hymn number K7. Hymn number T15. Pasot vinot kor. Pratuja. Sorvespor आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्यांची भलायकी दी आनी बागयो नित्याक वारमारेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडूय आनी सासणाचो सोंतोस भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जे येता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणान. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे दाय. Hymn number K7. Nirbagia Chikaza Kaloka Udunasi Nirashi Dukaburi Ochidut Sukesali
Hymn number R39. मारी विक्टोरिया डिसुजा या आमच्या भयणीच्या मोरणाच्या वस्ताचो उगडास करून दिनवासनेची बॅट फारीकपणाचो योद्न देवा बापाक भेटयल्या उपरांत तिच्या फोंडाशी आमी एकठांय जाल्या. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावनी आमी तुका आर्गां दिता. म्हणया आमची भयण ताच्या कुटुंबाक फावो जाली आनी तिचे वरवीं ताच्या कुटुंबाक जायते बरें आयले देखून तिचे वरवीं आमकां ताच्या इश्टांक तशेंच ताच्या कुटुंबाच्या इश्टांक बरें आयले देखून आमकां सगल्यांक तुवें हात पांये आनी दुसरी देणी दिल्याय देखून आतां आमचो जबाब जातलो आमकां तुजो आदार दी बापा. म्हणया आमचे मोदेकोत बरे मनीस आसात तांकां आमी ओळखूंक आनी ताचें बरेपण मानून घेवंक एकामेकाक बरें
करूंक आनी एकामेकाचें बरें उलोवंक जमाप. दुसरो बरें करता तेन्ना ताका शाबासकी दिवंक. आतां आमचो जबाब जातलो. तुजे लागीं आमी मागता बापा. म्हणया आमचे भयणीच्यो सगल्यो चुकी विसरून तिका तुजे बरोबर सुकेश जिवितान घे म्हूण. सगल्या आमच्या मेलोल्यांक तुजी काकूट दाखय म्हूण. सगल्या आमची मागणी आमची आवड्या आनी ओत्रेक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजी कोशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे सुदाराक बक्षिता तशी आमची बांदकाम कोस आनी आमकां नाडले पळोवंक दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. प्रार्थुया. बापा तुवें मनशाक रचून संवसारान घालाय आनी आमचे सगल्यांचे जिवीत तूं चलयताय. तर एकामेकाक आमी बरें करूंक आनी आवडेवंक वावर करून कुटुंब आनी समाज नेटोवंक आमकां सुचय. आनी आमचे संपलेले भयणीक तुज्या सासणाच्या सुखांत घे. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं. सासणाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाबोय. प्राण सोडलोय तेन्ना तुजी आवय रडली आमची तुका तुजी आमची